आज आम्ही एक रिप्रेझेंटेशन दिला चीफ ऑफिसराक रिगार्डिंग ह्या स्कॉलरशिप्स जे SSC स्टुडंट्सांक आम्ही मडगांवचे स्कुलाचे प्रत्येक स्कुलांतलो एक SSC स्टुडंट जाका सोशल स्टडीजान हायेस्ट मार्क्स मेळटा त्या स्कुलान तांकां आमी एक अवॉर्ड स्टार्ट केल्लो 2009 वर्साक आनीक हे आतां फाटले 2 वर्सां हे अवॉर्ड्स भुरग्यांक पावोंक ना दॅट इज फॉर एग्जामिनेशन एप्रील 2016 एंड एप्रील 2017 हाज्या पयलीं बी जेन्ना पेंडींग आशिल्ले तेन्नाय आमी असोच करून बोवाळ केल्लो आनी मागीर 2016 ऑगस्टान 2 वर्सांचे दिल्ले आतां तेजे उपरांत आनी 2 वर्स पास जाले आनी तांकां स्टुडंट्सांक दिवंक ना आमचो मेन हेतू स्टार्ट करपाक 2009 की आमी फकत भुरग्यांक भुरग्यांक आनी स्कुलांक यूज करतात फॉर क्लिनलीनेस ड्रायव्ह जावं रॅली हाका पण तेजे भायर आनी लिंकूच आसना सो त्या खातीर आमी एक सोशल स्टडीजांक एक हो अवॉर्ड स्कॉलरशीप आमी डिक्लेअर केल्लो 2009 म्युन्सिपालिटी मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिला अंडर बाय 20th सपोज तुमी हें करना डिक्लेअर करना तुमी दिता वा ना जाल्यार आमकां समजतलें की म्युन्सिपालिटी कडेन पयशे ना म्हण चड पयशे जायना ते 20 स्कूल आहा हाय स्कूल मडगांव 1000 म्हण जाल्यार 20,000 जाता ते सपोज 20,000य ना जाल्यार आमी हिंगा बॅगींग बोल्स घेवन सकयल रावताले आनी फंड एकठांय करताले ह्या म्युन्सिपालिटीक दिवपाक की तांचो एवॉर्ड पावोवपा खातीर सो आमी एक अल्टिमेटम दिल्लें आसा बाय 20th फेब्रुवारी हें कितें थाऱ्याल घालचें म्हणून But only to say that I have been to municipality only to ask about this, not because of the money. Money is not important. Even you can give the certificate. The certificate, we will add on it on the wall. But what is important is felicitation. Once you have started it, continue it. Because there is not much coming out from municipality as far as students are concerned. सीओ म्हणटा निर्णय खंय जाला फकत स्कॉलरशिप केन्ना दिवप ती तारीख खंय पालिकेन अजून थारायल्ली ना लोकांनी म्हाका दिला ताजेर आमी ऑलरेडीच अभ्यास केल्लो आसा आनी फक्त एक डेट फिक्स करपाक आशिल्ली फॉर गिविंग स्कॉलरशिप्स टू द स्टुडंट्स इट विल बी शॉर्टली डन बाय द कावन्सील इन कन्सल्टेशन विथ द चेअरपर्सन एंड द कावन्सिलर्स. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.